Chapter 19. एक बेबदो कामगार केन्नाच गिरेस्त जावचो ना आनी सुपुल्ले वस्तूंचेर लक्ष दिना तो सोकास खाला पडटलो. सोरो आनी अस्तोऱ्यो बुदवंत मनशाक इबाडटात आनी पोरदुवारी अस्तोऱ्यांशी येता ताका लजूय दिसना. ताची कुसलोली कूड किड्यांचें जेवण जातली आनी तो लॉज ओगडायलोलो मनीस आपलें जिवीत ओगडायतलो. पोचपोचीत उलोवपा आड लोकांक सोंपेपणी पातेवप म्हणल्यार पिशेपण. पातोक पातक्याकूच दुखयता. वायटपणान दादोसपण घेता तो गुन्यांवकारी थरता. चाडयांचो द्वेस केल्यार पातोक वाटोवता. तुका सांगलोली खबर पोत्तून सांगोनाकाय आनी तुका कितेंच वायट जावचें ना. ती खबर सांगोनासतना रावल्यार पातोक जातलें. अशें दिसल्यार ती खबर जावं इश्टांक जावं दुस्मानाक सांगोनाकाय. लोक तुजें आयकतलो पूण तुजेर पातयेवचो ना आनी कांय काळा भितर तुजो द्वेस कोत्तलो. तुवें कितें आयकलां तें तुज्या सांगाताक मरूं दी. घोटाय घे. ती गजाल तुजो स्वत करची ना. एका भुरग्याक जल्म दिवपाच्या वेळार एक अस्तोरी कश्टवता ते परी ती खबर कानार पडना फुडें एका पिश्याक जाता. केन्नाय ताच्या कानार एक घूट पडलो जाल्यार तो घूट ताका आपल्या जांगडार एक भालो मारलेल्या परी जाता. आयकोताय तितलेंय सोत मानिनाकाय. तुज्या इश्टान एक चूक आदारली म्हणून तुवें आयकलें जाल्यार ती खबर ताचे लागीं विचार. ताणें घडयेक कांयच करूंक नासत आनी ताणें केलांय आसत जाल्यार तो नव्यान तशें केन्नाच करचो ना. तुज्या शेजाऱ्यांक सांगूंक फावो नासलोली वस्त ताणें सांगल्या म्हणून तुवें आयकलां जाल्यार ताचे लागीं विचार कर. घडयेक ताणें सांगोंकूच नासलोलें जायत आनी ताणें सांगलां जाल्यारूय तो नव्यान सांगचो ना. तुज्या इश्टा संबंदीं तुवें कितेंय आयकलां जाल्यार तें ताचे लागीं विचार. ती घडयेक एक फोट जायत. तूं आयकोताय तितलेंय तूं सोत मानिनाकाय. बेजबाबदारपणान आनी सारको अर्थ घेनासतना मनीस जायते पावटी उलयता. प्रत्येक मनीस केन्ना ना केन्नाय तरी असल्यो चुकी आदारता. तुज्या शेजाऱ्याचो राग येता तसलें तुवें कितेंय आयकलें जाल्यार ताचेर आक्रमण करचे पयलीं ताचे लागीं चवकशी कर आनी उरलोलें सरपोदवेदार देवाच्या हातान सोड. खरी आनी खोटी जाणवाय. सोपूर्णायेन सर्वेस्पराची भक्ती करपांत आनी ताची समूत पाळपांत खरी जाणवाय आसता. खोटेपणा विशीं तूं सगळें जाणा जावशी पूण तें तुका शाणो करिना. पातक्यांचे बुदींत जाणवाय नासता. वीट हाडटा तसलें शाणेपण आसा. ताचे लागीं जाणवाय नासता तो पिसो. हुशार आनी updês पallina toslo आसलोले परोस देवाचे भिरांतीचो पूण हुशारकायेन उणो आसल्यार उदीक बरें. इशोपा भायर हुशार आसोनूय o-promannik जातात वो एकदम बरे rit-rovisen वागून आपलें सादोवन घेवपा सारके लोक आसतात. थोडे मनीस भायल्यान श्रेश्ठ आनी दुखाबरीत जावन आपली तकली खाला घालून चलतात पूण खरेपणी भितरल्यान तांच्या अंतस्करणांत घात आसता.
तुजें आयकना जालोले भाशेन तूं उलयतना ते दुसरे वाटेन पळयतले, पूण उपरांत तुका मातूय कळोंक दिनासतना ते तुजो फायदो घेतले. तांकां फावो तें बळ नासलोल्या कारणांक लागून थोडे मनीस पातोक आदारूंक शकनात. तांकां संद मेलोना फुडें ते खोटेपण आदारतले. जसो एकलो मनीस कसलो तें ताका पळोवनूच सांगूं येता, तशेंच ताच्या मुखामोळार नदर मारून एका चिंतप्याक वळखूं येता. ताच्या न्हेसपाचेर, आंसपाचेर आनी चलपाचेर एका मनशाचो स्वभाव कळटा. देवाचें उतर हें.